मोगाच्या भाव भयणीनो एक पिडा आयल्यार मनशाक कशें जाता पळया गी. सिंती सीदा उतार म्हण तिचें नांव. तिका सगळ्यांनी सिंती सीदा उतार म्हूण. सिंती सीदा उतार तिका एक कॅन्सराची पिडा आसा म्हूण कळ्ळी. इतली हुशार आहली ती, सगळ्यांक मोग करतली, दोगां भुरग्यांची आवय आनी तिचो घरकार भायल्या गांवांत आशिल्लो, सगळ्यांक उपकारा पडटीत आसली. सिंती सीदा उताराक एक चिंतनांतल्या बरी एक पिडा आयली आनी सिंती सीदा उतार तिका ती आमकां मेळोंक आयली आनी मेळोंक आयिल्ल्या वेळार ती तिचे कॅन्सराची दूख, ही किमोथेरापी त्या विशयान कांय तिणें सांगूंक ना. ती दूख सोंसूंक जायना, केस केल्यात, तुवालो बांदला, आंगान पडापड, तोंडार रूच ना, तिणें कांय म्हणूंक ना. तिणें म्हणलें इतलेंच कालें म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांक मुखली गत कितें फादर, म्हजो फुडार कितें भुरग्यांक सोडण्याच्या विशयांत, हांव वसाजे गे देव म्हाका आपयता गे आनी म्हजें फ्युचर कितें. तांकां भुरग्यांक चेडूं 10वे क्लासींत चेडको 8वेंत ह्या दोगां भुरग्यां मुखार नाट्य कोण शिकयता, साल बुधबार शिकोवन तांकां तिद्दून सोमां करता कोण फादर. हें ती मुखलें फ्युचराचें ती उलयली. आपणा जिणेच्या आमच्या कुटुंबाच्या जिविता विशयान ती उलयली आनी कितली रडली म्हणना ती रडटा तिच्या फ्युचरा विशयांत. आयच्या वंजेलांत मोगाच्या भाव भयणीनो एक खोडकार उगडटा ताचे भितरलो संवसार. कोणाची पिडा आयल्यार ते मेल्ल्या ब्रित म्हणून लेखतलो लोक ताका. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकत ताणें कुटुंबांत वचोंक ना, समुदायांत वचोंक ना, ताणें एकल्यांत एका जाग्यार एक सुऱ्या सुवातेर आसा जे ताची पिडा आनी एकल्या बदलून जो येंपरा म्हणून पयल्या वाचपांत आज आमी वाचता. देखून कोणाची पिडा आयल्यार तो मेल्ल्या ब्रित म्हणून लेख आनी लोक ताका कन्सिडर करतालो काले म्हळ्यार डेड पर्सन म्हणून. आनी ती पिडा कोणाची पिडा देवातावन शिक्षा पावनांतल्याक ही देवातावन शिक्षा म्हणून ताका लेपान घालून वलावन आनी पुरा तशें ताका वड्या विंगड रावंक म्हणून देखून तो मेल्ल्या ब्रिस म्हणून. देखून मुखलो फुडार तो मनीस आनी ताचो मुखलो फुडार दाखयता, ताचे रिक्वेस्ट करता, विनंती करता, जेजू म्हाका गूण कर म्हणून. कितें म्हळ्यार की ताका वळवळें तें मांस केलां आनी तोंड विद्रूप जालां, ती दूख वळवळें तें कांय ना. ताच्या रिक्वेस्ट करतना जेजू म्हणटना ताचो भितरलो संवसार भितरली दूख तो सांगता. कितें म्हळ्यार त्या भुरग्यां बाळांतावन विंगड वा समुदायातावन विंगड, कम्युनिटीतावन विंगड लोक ना एक सुरे ताचे भितरले वळवळें ते भितरली दूख ती आनी ती दूख जेजूच्या मुखार तो दवरता. ताच्या रिक्वेस्टान कळटा, त्या विनवण्यान कळटा, ताणें उलयल्या उतरांनी कळटा ती भितरली दूख तो सांगता म्हणून. ताणें आयकलां, त्या खोडकारान आयकलां. कितें म्हळ्यार ताका जेजूच्या गूण करचे सत्य विशयांत ताणें आयकलां आनी ताका जतन घेवचें कोणीय नात. देखून ती एक दूख ताका, म्हाका कॅर करतले, म्हाका गुमान करतले, म्हजी कॅर टेकर्स कोणी नात म्हूण ताका दूख. आमी पिडा येताना मोगाच्या आस्पत्रेन न्हिदल्या वेळार कोलो ताप आयलो, कोणी पळोवंक ना जाल्यार आमकां खवलें बगता म्हणना, कोणीय नात पळोवंक, कॅर कोणो कोणी नात म्हळ्यार. जर तर भुरगीं बाळां आसात कॅर येतात, आवय घेवन गूण जावन येता आनी भुरगीं घेवन गूण जाता आवय बापायन कॅर काणयल्यार. जर तर आमकां कॅर कोणोंक आमकां जतन कोणोंक कोणीय ना आस्पत्रेन गूण जावंक कश्ट विचारतली नातल्यार. देखून ह्या खोडकाराक कोणात लागीं येवन कोसा हितून कितें खालें जाय पोटाक कितें विचारतालो कोणी ना. वळवळून मरत जेतालें राणांत मरुभुमींत एकल्यान तशें. देखून तो खालें करता म्हळ्यार ताणें आयकलां जेजूच्या विशयांत, आयकलां जेजूचे गूण करची सकत जेजू तावन वळटा. ताचे पावर ऑफ हिलींग पावर ताचे थंय वळटा म्हणून ताणें आयकलां. जीजस पावर टू हील ताणें आयकलां. देखून ताणें आयकलां जेजू कोणेय गुमान जतन घेनातल्यांची तो जतन घेता. कोणाचें जतन घेतनातले ती तो जतन घेता. कोणी गुमान दिनातल्यांक जेजू गुमान दिता म्हणून लोकांनी उलोवचें ताच्या कानान पडलां. देखून तो धैर्य करता. जेजू खालें करता, इन्क्लूड करता, एक्सक्लूड केलें भायर गेल्ल्यांक जेजू भितर घेता. कोणाक पळय जे भायर गेलां समुदायातावन कुटुंबांतावन भायर गेलां तांकां जेजू ताच्या वेंगेन घेता म्हणून. ही इन्क्लूड्स द एक्सक्लुडेड. देखून हें जेजूचें लोकां मोगाळपण
लोकां मगाळ मणोभाव जेजू थंय आसा, लोकां समोर ताका पडोवन गेला. हें पळोवन खोडकार देर घालता, ताच्या आल्या हत्प्याचें कुडीचें सक्कडी बोट सांगाता कोणून येता मुखार, तांकां आपडूंक ना, मुखार वचोंक ना, गायी लिपोंक ना, उक्त्या दाखोवन ते गायी विदरू पळयता कोण तेंचे लागीं येता, लोक जोंवतात तेंचे येता देखून गाय तांणी उक्त्यान दवरूंक दांपूंक नात. ताचें वोंट आनी तोंड आनी परत हात बोटां परत कुसुल्लीं ताणें दाखोवंक लोकांक, लोक पियान दोंवता. देखून जेजू इतलो लोकां मगाळ तो लोकां मगाळ मनोभाव पळोवन खोडकार देर घेता, जेजू लागीं येवंक खोडकार देर घेता. आनी तो ताचे मदें अंतर दवरिना म्हणून कोडस पिडेस्त पयस हांव इशीन म्हणलो जेजू अंतर दवरिना म्हणून ताच्या मतींत खात्री जाता, घट्ट करता खण येता तो. जेजू आमचे मदें अंतर दवरिना म्हूण ताका बगता आनी तो देर काडून जेजू लागीं मुखार वचोंक तो भारी वत धाडटा तो. आनी त्या वेळार ताका एक धैर्य मेळटा भितर तावन जेजू आनी आमच्या मदें पिडेस्ता मदें कांय अंतर दवरिना. देखून तो काय करता म्हूण सांगल्यार जेजू लागीं येवंक तो देर घेता. तो फाती येता, जेजूक सकत आसा, ताका शुद्ध करची सकता, जेजूची दया ताका खोडकाराक आपडचे बरी करता. जर तर दया आसल्यार ताका आनी म्हाका पिडेस्ताक आनी म्हाका चड वेतेवप अंतर आसना. देखून पिडेस्ताक थोडे आपडटा जाल्यार तांकां कार्य म्हळ्यार तांकां दया बिरमोत पिटी बिरमोतेचें काळीजा, दयाचें काळीजा बिरमोतेन भरलें आसा, काळीज आसा. देखून खोडकार पळयता जेजूची दयान भरलें काळीज, बिरमोतेन भरलें काळीज. देखून जेजू म्हाका आपडटा म्हणून करता आनी जेजूची ताची दया जेजूक व्हरता, ताका आपडूंक बरी करता. जेजू दयाचो सागोर दयान भरिल्लो. देखून तो संकेत जावन वता, ताका लोकां जम्याक परत येवच्याक दिता. जेजू ताका आपडटा कितें म्हळ्यार हाडे तूं आमचे तान पयस न्हय, आमचे थंय एक, हाडे तूं आनी आमी एक, ये तूं आमच्या परत तुज्या कुटुंबाक ये, परत तूं तुज्या सामाजीक फाटये, तुज्या समुदायाक तूं फाटी ये म्हणलो संकेत जावन जेजू ताका आपडटा, स्पर्श दिता, ताका हात दिता. देखून ताका शुद्ध करता आनी दाखयता, शुद्ध करता आनी दाखयता. निर्गतिकाक पावचे एक म्हणजे कुडीची पिडा गूण करता मात्र न्ही, तो निर्गतिकांक बरें करता, निर्गतिकांचो आसरो तो जाता. जेजू ताका याजकांक दाखय, सर्टिफिकेट खाणें याजकांक दाखय म्हूण सांगता. कितें म्हळ्यार ताका कम्युनिटीक फाटी हाडूंक. ते पयल्या वचपांत आमी आयकता, पयल्या लेविटिकस शास्त्र लेवी शास्त्रांत ताणें कोड्याची पिडा आशिल्ल्यान गूण जाल्यार ताणें याजकांक दाखोवंक, याजक ताका सर्टिफिकेट दितात गूण जालें म्हणून. जाल्यार परतून त्या कम्युनिटींत परत फाटी येवंक जाता, नातल्यार परत फाटी येवंक जायना. देखून हें कोणाकी सांगनाका म्हळ्यार सगळ्यांक तो सांगता, तो सांगून येता खोडकार. जेजू म्हणटा तुका गूण जाल्ल्यान तूं कोणाकय सांगनाका. म्हळ्यार हांवें तुका आपडलें गिपडलें म्हळ्यार आमी तें कोणाक सांगनाका, तूं तें आमी विरोध केल्ल्या बरी जाता. देखून सांगनाका म्हणटा. आतां जेजूक उक्त्यान जाय तशें वचोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तो सगळ्यांनी गाजयत येता जेजून म्हाका बरें केलें. तसो संतोश ताका जेजू म्हळ्यार देव म्हूण तो वळखता. देवाक सगळ्यांनी जाणा जायचे आनी तांणी म्हजे बरी गूण जायचे म्हणून तो सगळ्यांक सांगून येता. आतां जेजू उक्त्यान खंय वचोंक जायना. पयलें खोडकाराक उक्त्यान खंय वचोंक जायना, ताणें लिपोन आसा जालें. आतां खोडकाराक आपूण गूण केल्या उपरांत आतां जेजूक खंय उक्त्यान वचोंक जायना म्हूण मंजेल सांगता. नितळ जाल्ल्या खोडकारान आतां ताणें सगळ्यांनी वचोन टावनाक वचोन फ्रीली बिंदास तो भोंवता. नितळ जाल्लो खोडकार टावनाक वचोन फ्रीली बिंदास भोंवता. जेजू आतां हेरांत हांव डिस्टन्स दवरता, तो बरे विंगड रावता. दोन अजापां आपणाचें आमी मोगाच्यान आतां पयल्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता. सांपावल सांगता आमी आमचे रेखा परिस्थितींत खली परिस्थिती जावं दी, आमचें सूख पळयता गी, आमचो फायदो उठयता गी, आमचें बरें पळयता गी. ह्या रेखा सिच्युएशनांत देवाक महिमा दिवच्या बरी आमी पळयता. आज जेजून केल्ल्या त्या अजापांत त्या असर्यांत देवाची महिमा जाली आनी पेल्याची बरेंपण जालें.
ताका मेळ्ळें पळय ताका एकसुरे वचचें पडलें एकसुरे रावचें पडलें वो खोडकार एकसुरो आसलो मरुभुमींत आसलो तो बिंदास टावनांत कुटुंबांत शेजारा सांबारा भोंवता आनी जेजू एकसूर पळोवन ताचें बरेंपण पळयना जेजू हेरांचें बरेंपण पळयता देवाची महिमा पळयता तूं हर एका परिस्थितींत खंयतें पळयताय तुजें बरेंपण तुजो फायदो तुजो लाभ उठयताय की ह्या हेरांचें देवाची महिमा आनी हेरांचें बरेंपण पळयताय लोकांक जाय सोम्याचें उलोवता तो कितें उलयता सोमी कितें उलयता ताका आयकोंक जाय देखून हारियारिणी लोक जेजूक मेळोंक आयलो पूण लोक ताका सोदून वेता म्हणच्या वांजेलांत आमी आयकलें देव ताका सोदून वेता देव ताणें उलोवचें आयकोंक लोकांक जाय तीं अजापाचीं उतरां तीं कुरपेचीं उतरां दय दिवचीं बोळ दिवचीं आनी उत्तेजन दिवचीं उतरां आयकोंक लोक ताचे सरचीन येता ताणें करचें तांकां पळोवंक जाय जेजू कितें अजापां करता कितें करता तें पळोवंक लोक येता मगाच्यान न्हू पयलें वाचप लेवी शास्त्रांत हांव काडलां आनी लेवी शास्त्र सांगता खोडकार आनी तांचे गाय उक्ते दवरचे आनी तांच्या कुटुंबा समुदायात हांव तांणी समाजांत हांव तांणी मेकळें जायचें आनी एकसुरे रावा जाय वरे विंगड रावा जाय म्हणून ह्या सांगता जेजू देव ताका तो व्यक्ती एक अशुद्ध खोडकार म्हूण जेजू लेखिना जेजू ताका एक व्यक्ती एक मनीस म्हूण लेखता एक भाव म्हूण लेखता एक भयण म्हूण लेखता ताका आतां पिढे वरवीं कुटुंबांत हांव भायर घालां समुदायांत हांव भायर घालां आनी समाजांत हांव भायर घालां हें जेजू पळयता जेजू ताका येवकार दिता परत कुटुंबाक येवंक परत समुदायाक येवंक परत समाजाक फाटीं येवंक जेजू ताका एक अवकाश करून दिता आनी जेजू ताका त्या कुटुंबा संगीत जिवंक ताका एक आदार दिता आमी आज कोणाक आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत भायर घालां आमी खबरो उलोवन आनी एकल्या कशें आमच्या ग्रुपांत भायर घालां कसली अडखळ आमी घाल्या हेरांक आमच्या लागीं येवंक येनातल्या बरी करूंक कसल्यो अडखळ्यो आमी हाडल्यात त्यो खोडकार बावडतान मागता बावडतान बरोवन विश्वासान बरोवन बावडतान बरोवन तो मागता दयेन म्हाका बरें कर सोम्या म्हूण मागता ताचे ट्रस्ट आनी तसो संबंद जेजूक जाय गूण करूंक सोम्या लागीं तो संबंद गरज मिराकल जावंक अजापां जावंक जेजूचेर विश्वास ट्रस्ट आनी सोम्या लागीं संबंद रिलेशनशीप मिराकल जावंक मस्त गरज देखून आमी थोडे फावटी जेजू लागीं बरो संबंद ना बरो विश्वास ना आनी आमी गूण जायना मिराकल जायना म्हणटा आमच्या भुरग्यांक कामां सोदताना ह्या आमी घर बांदूंक जाल्लें पावनातल्या वेळार आनी पोंता पावनातल्या वेळार आनी हेर साबार भुरग्यांक सैरीक सोदताना आनी भुरग्यांक कामां सोदताना आनी हर एका विशयांत आमी पळयता आमचे रीण फारीक जायना पिडाक गूण जायना आमच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स RTC जायना आनी आमी आमच्यो कोर्ट केस जाग्याचेर अन्यायान वस्तू जाणांनी केसी घाल्यात त्यो केसी गूण जायनात थोडे फावटी आमचे इमोशनल प्रॉब्लेम्स राग कठीण आमचे थंय बँक कठीण आमचे थंय कठीण ल्हान सांग ते बेजाराय कुटुंबांत हें पुरा आसात देखून त्या वेळार आमी सोम्याक आमी विश्वासी जे आनी सोम्या लागीं घट्ट संबंद दवरल्यार आमचें मिराकल करता जेजू खोडकार गूण जावचे पयलें जेजू खोडकार गूण जावना ताची कोड्याची पिडा वचोना पयल्याच ताका जेजू आपडटा आमी जाल्यार गूण जाल्या उपरांत पिडा गूण जाल्या उपरांत आपडटा कोरोना आसतना आमी पयस सुद्दां देंवताले कोरोना म्हूण कळ्ळ्या वेळार जेजू खोडकाराक गूण जावचे खातीर पयल्यान ताका आपडटा आमी कन्वर्शन जावच्या पयलें आमची पातकाय जीण सोडच्या पयलें आमी परिवर्तन जावच्या पयलें जेजू आमचो मोग करता तसो मोग पळोवन आमी परिवर्तन जाता सांग पावलाचो मोग पयलें जेजून केलो तो परिवर्तन जालो सांत ऑगस्टीन पातकांत आसतना जेजून तसो मोग केलो सांत ऑगस्टीन परिवर्तन जालो मरी मगदलेन पातकांत सोडच्या पयल्यांत जेजून तिचो मोग केलो देखून ती परिवर्तन जावन जेजूची शीस्त जाली तिच्या आत्म्यांत जेजूक तिणें जागो दिलो तो खोडकार जेजू गूण कर म्हणून मागना जेजू म्हजी कोड्याची पिडा गूण कर ही पुरो वचून ती गाय गूण कर म्हणजे हे गेल्ल्यो गाय पुरा म्हणजे बोटां पुरा गाय जाल्ल्यो त्यो गूण कर म्हणून मागना तो खाल्या मागता म्हाका नितळ कर म्हाका शुद्ध कर म्हणून मागता क्लीन कर म्हणून मागता तो हिलींग कर म्हाका हिलींग कर म्हणून मागना गूण कर म्हणून मागना क्युअर कर म्हणून मागना क्युअर लॉर्ड जीजस क्युअर माय वुंड्स क्युअर माय लेप्रसी म्हणना म्हाका हील कर म्हणून तो परत येना तो खाल म्हणटा म्हाका तो नितळ कर क्लीन कर म्हणटा देखून हिलींग म्हळ्यार फकत बैली पिडा गाय जाल्ल्यो गूण जावचे
ताका आमी हिलींग म्हळ्यार ताका आमी क्युअर म्हणटा. क्युअर म्हळ्यार बैली पिडा गूण जावची. क्लीन म्हळ्यार शुद्ध कर. शुद्ध कर म्हळ्यार ओत्मो, तांचो आत्मीक संगती आटापून आसात, तांचो सामाजीक संगती आटापून आसात. क्लीन म्हळ्यार आत्मीक संगती थोड्यो आसात, सामाजीक संगती आसा, ताका क्लीन म्हणचें. जेजू ताका संपूर्णता हाडटा आनी होलनेस हाडटा. संपूर्णता म्हळ्यार होलनेस ताचे थंय हाडटा. ताच्या कुटुंबाक तांणी हें क्लीन जायचें. ताच्या कुटुंबाक ताणें फाटी वेच्या बरी ताका क्लीन करता. देवळांत देवाक आराधन करच्या बरी, ताच्या समुदाय फाटी येच्या बरी ताका तो क्लीन करता. ताका देवाक आराधन करच्या बरी करता. जेजू ताका याजकाक ताच्या संपर्काक तो म्हणटा वोस म्हूण ताका याजका दाखय म्हणटा. जेजू ताका याजका मुखार व्हर म्हूण सांगता. नियमशास्त्र पाळूंक सांगता. तो याजका लागीं धाडटा आनी नियमशास्त्र पाळूंक सांगता. लेवी शास्त्रांत अध्याय 13 आनी 14 सांगल्या बरी तो पाळूंक सांगता. तो देखून जेजू नियमशास्त्र आमच्या समर्थीचें नियमशास्त्र पाळूंक आमकां जेजू आमकां उलो दिता. आज कोड्याच्या पिडेक खंय सक बरीं वखदां आसात. कोड्याच्या पिड्याक गूण जाता. आज कोड्याचे पिडेक लोक तितलो भियेना, पूण स्टिग्मा उरता. स्टिग्माक भियेतात. स्टिग्मा म्हळ्यार लोकांच्या मदीं एक दीस कोड्याचे पिड्याक सगळो कांय आमचे खाते गिती ह्या बोटां खरगाना जाता. तक्षण वखदां मेळटात, गूण जाता. पूण ताका कोड्याची पिडा आयिल्ली खंय म्हणून ते स्टिग्मा लोकांच्या मांड्यांत आसा, लोकांच्या मतीन. तो खंय गेल्यार कोडकारत म्हूण लेखतात ताका. ते स्टिग्मा उरता. देखून आमकां हर एकल्यांक बैली पिडांत वखदां आसात, पूण आमकां भितरली कोड्याची पिडा आसूंक पुरो म्हूण एक बरयणार सांगता. खंयली पिडा म्हूण तो बरयणार सांगता. आमचे हर्ट्स भितर आमकां हर्टींग, आमचे हर्ट्स आसात, आमचे दुखयात, द पेन, इनर पेन आसात. आमकां आसा. आमची इमोशन्स, राग, बेजाराय, कंत, दूख इत्यादी आमचें जें आसा हें परिपूर्णता, फुलनेस जिवंक भोगूंक आडखळ घालता. हें पुरा हे भितरले हर्ट्स, भितरलें पेन, भितरलें अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस हें पुरो आमकां देव दिलें फुलनेस ऑफ लायफ, परिपूर्णतेचें जिवन भोगूंक तें जिवंक आमकां आडखळ घालता. मगाच्यान पिडा येताना आमी दाक्तेरा लागीं वेता, बेगीन दाक्तेरा लागीं येता, आस्पत्रेक येता, दाक्तेरा लागीं वेता. पूण तें भोव बरें, तें वसा जायत. आमी पिडा आयल्या तक्षण दाक्तेरा लागीं आस्पत्रेक वसा जाय. दाक्तेराक मेळाजे आमचे कश्ट सांगचे ते आमी करीचेत. आमी दाक्तेरा लागीं वसाचेत, आस्पत्रेक वसाचेत पिडा गूण करचे तांणी. पूण मागण्यांत आमी जेजू लागीं येतांगी, ते आमी जेजू लागीं वेचें आमी लेखतांगी म्हणल्यार सवाल विचारचे. मेडिकल प्रॅक्टिसाचेर इतलें फातेणी दवरल्या. आस्पत्र्यांचेर, डॉक्टरांचेर मेडिकल प्रॅक्टीस म्हणटा आमी, ताचेर आमी इतली फातेणी दवरल्या. तशेंच आमी पवित्र साक्रामेंताचेर विश्वास दवरलागी, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेच्या मागण्याचेर विश्वास दवरलागी. मागण्याच्या द्वारी जेजू लागीं आमी येतांगी. मागण्या मुखांतर आमी जेजू लागीं येतांगी म्हणलें एक सवाल आमी विचारचे. आज ह्या सवालाक जाप दिचे. देखून जेजू कुडीची पिडा मात्र न्हय, आत्म्याची पिडाय गूण करता. कश्टां नश्टांत आंखांतांत आमी देवा तशीं कशें पाती वेता. देवाचेर आमी देवा तशें कशें वश येता, कशें देवा लागीं आमी वश येतागी, कशें परताव येता. आमी देवा लागीं आमच्या आंखांत आमच्या कश्टां नश्टां सुलवण्यांत देवा लागीं आमी कशें परताव येता म्हूण आयचें किर्तन आमकां सांगता. आयताराचें किर्तन 30 आनी 2 आपुरबायेचें. पातकां आमची वळखल्यार भितरली खांतोनी उबोंत वेता म्हणटा किर्तन. आमची भितरली खांतोनी चलता म्हणून किर्तन सांगता. देखून आमची पातकां आमी वळखल्यार जेजू मानसीक रितीनी आमकां गूण करता. सायकोलॉजिकल हिलींग करता आमकां. सायकोलॉजिकल हिलींग म्हळ्यार देदस्पर जाताना आमकां तो बरो वसो दिता. भिरांत आमकां दोस्ताना आमकां धैर्यान एनकरेज करता, धैर्य दिता. रागान आमी खडखडटाना आमी हेरांक एक्सेप्ट करूंक, एक्सेप्टन्स हेरांक स्विकार करूंक, वेग मारूंक आमकां जेजू कुमक करता. कुडीची पिडा सोसूंक जेजू आमकां त्राण बळ दिता. मानसीक पिडा मात न्ही, कुडीची पिडा, खली कुडीची पिडा जावंक पुरो. आनी ती आमच्या कुडीचेर खले ताप, पिडा, शेळ, एलर्जी आनी कॅन्सर, अनहलिंप्रा पिडा, कुडीची पिडा सोसूंक आमकां कठीण पिडा आयिल्ल्यार, मारेकार पिडा आयिल्ल्यार जेजू आमकां थांक दिता. जेजू त्राण आनी बळ आमकां दिता, तें गूण करता. हर थोडे फावटी आमची पिडा गूण जायनासल्यार ती पिडा सोसूंक आमकां कृपा दिता. एकल्याक पांयाक एलर्जी आहा, कितल्या वर्सांत तो म्हणटा म्हाका जेजून थांक दिल्या म्हूण.
25 वर्सां जावन हांव तो सोड्डी करीन आतां वखद ना करता इल्लें डायट करता कालें सोडून हें केल्यार ताका परतून जोर जाता देखून तो डायट करता आनी म्हाका देवान थांक दिल्या म्हाका व्हडल्या दिसाना ती पिडा आसूं दी जेजून म्हाका थांक दिल्या देवा गळसिता कोलो बरो मनीस पळय हरी एका दिसा कुटुंबाच्या मागण्या वेळी आमी समेस्त आमच्या पिडेस्तां पासत मागाचे मोगाच्यान उडासोऱ्या पिडेस्तां खातीर हांव खंयचे मागण्या पिडेस्तां खातीर मागनासतना म्हाका तें कंप्लीट परिपूर्ण मागण्या जालें म्हाका भोगाना केदोळे पिडेस्तां खातीर नाना तरांच्या पिडेस्तां खातीर मोतीची पिडा कुडीची पिडा तशें अत्मीक पिडा थोड्यांक ह्या सर पिडां खातीर मागूंक आमी उडासोचे पिडेस्त आमच्या कुटुंबांत आसात आमच्या कुटुंबांत देखून थोडे फावटी पिडेस्त आमच्या वाड्यांत आसात थोडे फावटी पिडेस्त आमच्या पिरगस कुटुंबांत आसात ह्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक वाड्यांतल्या पिडेस्तांक पिरगस कुटुंबांतल्या पिडेस्तां खातीर आमी एक दीस आमच्या मागण्यांत कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी मागाचे जेजू तुका वाटेर मेळ्ळो म्हूण चिंत्या मोगाच्यान जेजू तुका वाटेर मेळ्ळो आज तूं ताच्या लागीं कितें विचारताय जेजू तुका मुखार मेळ्ळो चलोवन येताना जेजू मुखार मेळटा तूं कितें विचारताय त्या कोडकारान म्हळें सोम्या तुका जाता म्हजी पिडा गूण कर म्हळें तुवें दुखयलो व्यक्ती तुवें ताका दुखयलाय मुखार तावन तो मेळ्ळो ताच्या लागीं तूं कितें विचारताय बक्षान विचारताय की आनी तुवें ताका दुखयलाय त्या व्यक्तीक दुखयलां तुवें मस्त दुखयलाय ताका नाना रितीन ताका दुखयलाय तो मुखार मेळटा तिका दुखयलाय ती तुका मुखार मेळटा तिचे लागीं ताच्या लागीं तूं कालें मागताय बक्षान दिताय गी म्हाका म्हूण मागताय की ताचे लागीं मागताय की ताणें तुका दुखयलां आनी तुका दुखयलां ताणें तुका मस्त दुखयलां तो मनीस मुखार येता आनी तो म्हणटा म्हाका बक्षान दी बाय म्हाका बक्षान दी म्हूण बाबा म्हणटा तूं बक्षान दिताय की ताका बक्षान दिता लागीं जेजून ताच्या लागीं गूण कर म्हण ताका गूण केलें तुका हें बक्षान दिवंक जाता साद जाता तूं दिताय की या तुजें हट्ट राग बेजार करून दवरताय आमकां आपडूंक बरें करूंक आमी सोम्याक सोडटांव गी म्हणल्यार सवाल आमी विचारचे आमकां आपडूंक सोम्या आपडूंक अशें येता तूं सोम्याक आपडूंक दिताय गी तुका आपूण गूण करूंक पळय आमचें पिवणें आसा पिवणें सोडू म्हणून सांगून सोमी आपडता ताचे उपरांत आमी पिवंक पिवना हांगा एकलो भाव मागण्याक येता कठीण पिवण आसलें सोडलां ताणें आतां उदक आनी परत दाखयता तो गोंय कोणा उदक नाका ताका देवान कृपा दिल्या वचून उदक दाखयता ताणें दाखयलें पुरो उदक मेळटा म्हूण लोक सांगता आमी ताचे नंबर दिता विचारल्यार तो वचून उदक दाखोवन येता वयता डिवायनींग म्हणटा तें देखून तो उदक दाखयता आतां तो ताणें पिवणें कशें सोडलें म्हळ्यार ना सोम्यान म्हाका आपडलें हांवें म्हाका आपडूंक सोडलें आनी सोम्यान म्हाका आपडलें आनी म्हजी आशा सोम्यान काडली सोऱ्याची आशा काडली म्हूण थोडे फावटी आमकां स्वार्थ जावन ग्रीडी म्हणटा ग्रीडी म्हळ्यार ग्रीड म्हळ्यार अती आशा आमकां मोर मानी जाय म्हणल्यार आसा न्यू कार जाय जे म्हणून न्यू हावस बीग हावस जाय जे म्हणून आनी म्हाका सोड वस्तू नवे नवे फॅशनाचे वस्तू जाय जे नवे नवे शूज जाय जे न्यू मोबायलां जाय जे भुरग्यांक पर काडून दिल्लेंत 1 लाखाचें आतां 1.5 लाखाचें नवें आयलां स्लीम आयलां म्हणून तें जाय म्हणटा तशें नवें नवें काडूंक तें म्हणटा ग्रीड अती आशा ग्रीड म्हणटा आमी ग्रीड म्हणून आमी ते ऑब्जेक्टिवली पळयल्यार आनी सब्जेक्टिवली नवें काणयलां कितें नवें खर काणयलां तें नवें वस्त्रां काणयलां कितें तें सब्जेक्टीव ऑब्जेक्टिवली तें ग्रीड म्हूण तूं वळखतना तें तुका ग्रीड जाता अती आशा जाता जेजू आपयतना ताच्या स्पर्शाक आमी तुका ताच्या स्पर्शा जरी बरी गूण जावंक गूण जावंक आमी आशेतावंगी जेजू आपडटाना ताच्या स्पर्शान म्हाका आपडून दी म्हणटाना हांव बरें जावंक आमी आशेतावंगी नितळ जावंक आशेतावंगी आमच्यो त्यो संवयो सोडूंक आनी आमी खोबरो उलोवचें सोडूंक आमी तयार आसावंगी नितळ जावंक आमी तयार आसावंगी देवाचीं भुरगीं जावंक आमी तयार आसावंगी सोम्यान तुका आमकां आपडूंक आमकां नितळ करूंक आमकां गूण करूंक सोमी आमकां आपडूंक दी म्हणून मागतावंगी आमी म्हाका सोमी आमकां आपड न्हू सोमी आमकां आपड म्हणून म्हणटाव गे आमी तेन्ना सोमी म्हणटा म्हाका जाता तूं नितळ जा सोम्या तुका जाता म्हाका आपड आनी गूण कर म्हाका आपड आनी नितळ कर म्हूण आमी मागल्यार सोमी आमकां आपडून म्हणटा म्हाका जाता तूं नितळ जा आमी सोम्याक सदांय मागण्याच्या वेळार सोम्या म्हाका आपड न्हू नितळ कर म्हज्या कुटुंबाक सांगता म्हज्या समुदाय सांगता मोगान जिव म्हाका नितळ कर मेळिल्लें म्हजें काळीज स्वार्थाचें म्हजें काळीज नितळ कर तूं नितळ कर आनी सोमी म्हणटा म्हाका जाता नितळ जा हीं उतरां आयकून आमी बरवशाच्या पैनारी जावया आमेन.